बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोवे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, पवित्र पुस्तक आमच्या जिवीत देवाच्या उतराचेर बांदून हाडूंक आनी साक्षीदार जावंक उलो मारता. हें देवाचें उतर जिवें आनी सासणीक सोत. तें आमच्या जिवीत देवाच्या येवजण पाळूंक आनी जेजूच्या जिविता सारकें आमचें जिवीत करूंक आदार दिता. आयच्या मिसाचो विशय देवा उतराचे जाणवायेन जेजूचे साक्षीदार जावया. ह्या पवित्र मिसान वांटो घेतना देवाच्या उतराक आमच्या काळजांनी जागो दिवंक आनी ताचे उर्बेवंत साक्षीदार जावंक आमकां बळ आनी कृपा मागोया. मोगाच्या भाव भयणांनो, कितें भाशेन हे आमच्या भावान ह्या सुरवातेच्या उतरांतल्यान आमकां सगल्यांक उगडास केला. आमी सगलीं देवाचें उतर वाचता. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमच्या जिवितान एके भाशेन बळ आनी घोटाय घेता. आयज हेच देवाच्या उतरा वरवीं आमी ह्या समाजान साक्षीदार जावंक आयचो सेवा धर्म तुका आनी म्हाका उस्कायता. सो कितें भाशेन हे मिसांत आमी वांटो घेता आसतना चड करून देवाचें उतर आमच्या जिवितान आमी वाचूंक नियाळूंक आनी आमच्या जिवितान ते वेव्हारान घालूंक आमकां सगल्यांक कृपा मागुया. आनी चड करून आयज पाड्डेचीं फिरगोसकारां ही रोमार घेवन हे मिसाचे भेटीन वांटो घेतात. आनी तशें दुसरीं जायतीं जाणां भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या पांयां जशीं आयलोलीं आसात. आमी भावार्थान मागुया सदांच देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत आमी चलोवंक. देवाचें उतर आमच्या जिवितान सदांच आमी वेव्हारान घालूंक आमकां कृपा हे मिसान मागुया. पूण मनीस कशी घडी जायती बावडी हांव आनी तूं देवाचें उतर वाचूंक आमकां संद्यो मेळटात तेन्ना कोडे ताचो फायदो आमी काडूंक ना. देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोवंक कोडे आमी फाटीं उरल्यान असल्या आनी सगल्या पातकांचो आमी उगडास करुया, पातकांची दूख दवरुया आनी तेच बापा लागीं हे वेळार भोगसणे आमी मागुया. आनी पातकांचीच दूख धरून सगलीं बरोबर उच्चारुया. हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चालून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट घालून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारी सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. कितें भाशेन आमी आमचीच पासत मागुया. भावार्थान ह्या पवित्र जाग्यार आमी सगलीं एकठांय जाल्लीं आसात. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमी सदांच देवाचें उतर वाचूंक आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत चलोवंक आमचीच पासत मागुया.
कोणवाल्या बापा, आमच्या मागण्यांक दोयेन कान दी आनी आमकां भेट दिवंक येतोल्या तुज्या पुताचे कुरपेन काळोखान बुडलोल्या आमच्या काळजांचेर तुजो सोर्गींचो उजवाड फांकय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देवचे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. लोकगोंडीच्या पुस्तका वेलें वाचप. आपले दोळे उबारून बालामान इस्रायल पोरजेक देखली. तिणें कुळां प्रमाणे मैदानार तोंबू ताणलोले. देवाचो आत्मो ताचेर आयलो आनी ताणें आपली कविता उचारली. ताणें म्हणलें, बेहोराच्या पुता बालामाचें बाकीत, पयस पळयतल्या मनशाचें बाकीत, देवाचें उतर आयकतल्यांचें बाकीत. सर्वेस्पोर दाखयता तें तो पळयता, तो देवा कडलो जबाब घेता आनी ताचे दोळे उगडटात. जाकोबा, कितलें सोबीत तुजें तंबू, इस्रायला कितलीं सोबीत तुजीं घरां. पयस रावतल्या फालक्यां सारकीं तीं, न्हंयचे देगेर फुलतल्या बागां सारकीं, सर्वेस्परान रोयलोल्या रोगत बाळा सारकीं, उदका लागशिल्ल्या देवदार रुखां सारकीं. तांच्या कुळांतलो एक वीर उत्पन्न जाता. हिशोब नासलेल्या पोरजांचेर तो राज चलयता. तांचो राजा आगागा परस व्हडतो. ताची राज पदवी चडत चडत वेतली. आनी एक बाकीत ताणें उचारलें. ताणें म्हणलें, बेहोराच्या पुता बालामाचें बाकीत, पयस रावतल्या मनशाचें बाकीत, देवाचें उतर आयकतल्यांचें, भोव व्हडत्या देवाची जाणवाय घेतल्यांचें बाकीत. सर्वेस्पोर दाखयता तें तो पळयता, तो देवा कडलो जबाब घेता आनी तांचे दोळे उगडटात. हांव ताका पळयतां पूण आतां न्हय, तो म्हाका दिश्टी पडटा पूण लागीं न्हय. जाकोबांतलें एक नोकेत फुडारीपणान चलयता, इस्रायेली राजकाटी उपजता. देवाचें उतर. आमचो जबाब जातलो, तुजो मारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा, म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. सगळें एक पाट म्हणुया. तुजो मारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा, म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तुज्यो वाटो म्हाका वळखून दी सर्वेस्परा, तुजो मारोग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलून व्हर, म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. जबाब, तुजो मारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा, म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा, तुज्या पुर्विल्या काळाचो मोग मनांत दवर. तुजे बोलेपणा खातीर सर्वेस्परा, माये मोगान म्हजो उगडास कर. जबाब, तुजो मारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा, म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा, खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गार चलून व्हरता, दुर्बळ्यांक आपली वाट दाखयता. जबाब, तुजे मारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा, म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. शुभ वर्तमानान सगळीं उबी रावया. Hallelujah, 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 तुजी hallelujah, hallelujah, hallelujah.
एकाकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सडवण कर. सर्वेस्पोर तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजू देव मंदिरान वचून शिकयता आसतना मुखेल याज्ञिकांनी आनी लोकांच्या वडिलांनी लागीं सरून ताका विचारलें, खंयचे सत्तेन हें तूं करताय आनी कोणें ही सत्या तुका दिल्या? जेजून परतीपाड केलो, हांवूय तुमचे कडेन एकूच विचारता, तुमी तें म्हाका सांगशात जाल्यार खंयचे सत्तेन हांव हें करतां तें हांवूय तुमकां सांगीन. जुवांवाचें स्नान खंय तावन आयलां, स्वर्गार तावन वो मनशां तावन? आनी ते आपणाचेच भितर अशें फुरकूंक लागले. आमी स्वर्गार तावन म्हणलें तो आमकां म्हणटलो, तशें जाल्यार कित्याक तुमी ताचें सोत मानलें ना? पूण आमी मनशां तावन म्हणल्यार आमी लोकांक भियोंक जाय, कित्याक सगळीं जुवांवांक प्रवादी म्हूण मानतात. देखून जेजूक परती पाडून ताणें म्हणलें, आमी नोकळो. आनी ताणें तांकां सांगलें, खंयचे सत्तेन हांव हें करतां तें हांवूय तुमकां सांगिना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणांनो, कितें भाशेन आयचो विशय आमकां देवाची जाणवायेन, देवाच्या उतराची जाणवायेन बरोवंक आनी साक्षीदार हे संवसारांत जावंक आमकां सगल्यांक उलो करता. कितें भाशेन आमी जरी तर सगल्यांनी पळयलें जाल्यार देवाचें उतर म्हाका आनी तुका बळ आनी घोटाय फावो कोत्ता. जरी तर आमच्या जिवितान कोश्ट हांव आडखळ्यो एके भाशेन देवाचें उतर तुका आनी म्हाका तें बळ दिता, ती घोटाय दिता. आनी मोगाच्या भावा भयणांनो, अशेंच ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करता आसतना हालींच एक घोडणी तुमच्या मुखार दवरता, आमचो नियाळ बरे भाशेन समजूंक. म्हाका एक फोन आयलो आनी हो फोन येतकूच जो तरणाटो ते वाटेन आसलेलो, फोनाचेर आसलेलो, तो रडोंक लागलो. आनी हांवें म्हणलें, कितें जालां, कित्याक रडटा? पयले सुवातेर तो म्हणूंक लागलो, फादर तूं आपणाक वळखना, कितें भाशेन तुवें म्हाका पळोवंक ना पासून, पूण हांव तुका वळखता. कोणा कडल्यान? पारोडा इगोजेन तूं आसा तो हांव जाणा आनी म्हजी सोयरीं आसात, सो तांचे कडल्यान तुजो नंबर घेतला. हांवें म्हणलें, कितें जालें आनी कित्याक तूं रडटा? आनी हे भाशेन ताणें आपल्या जिविताची काणी तो सांगूंक लागलो. कितलींच वर्सां जालीं हांव मोगान आसलो, एके भाशेन सगलें जाल्लें. येता त्या वर्साक म्हणल्यार म्हजें काजार आसलें, हॉल बूक केलां, सगलें केटरींग जाल्लें आसा, सगलें जाल्लें आसा. पूण आतां ही अकोल म्हणटा आपूण काजार जायना. घरान सगलें टेन्शन चलता, कितें करचें कळना. एके भाशेन भिरांत आयलोली आसा, लॉस जातली. मामी डॅडी भायरूच सरोना घरांतलीं. हे म्हजे व्हंकलेक घरान धूव कशी सदांच आमगेर येवपाचें. एके भाशेन धुये भाशेन ताका वागयलोलें. पूण आतां अकस्मात कितें जालें, हांव नको. जायते फावटी एके भाशेन सुसायडल टेंडन्सीज येताल्यो, जीव काबार करूंक दिसतालो, कितें करचें समजना आसलें. पूण फादर तुजो नंबर म्हज्यान आसल्यान हांव तुजो स्टेटस पळयतालो. खरें म्हणल्यार हांव जेन्ना सकाळीं उठ्ठा तेन्ना म्हजे एटलिस्ट 5 तरी हांव स्टेटस घातां देवाच्या उतराचेर. जायते आमचे याज्ञीक भाव ओ लौकिकां एके भाशेन रिफ्लेक्शन घालतात, डेज रिफ्लेक्शन, आनी ती हांव घालूंक एके भाशेन पयलोच म्हजो उठ्ठांच तें कोत्ता. कित्याक कोणाक तरी हें देवाचें उतर लागता
आनी खरें म्हणल्यार हे तरणाट्यान म्हाका तशेंच म्हणलें, फादर एक दिसा हांवें चिंतलें रातच्या वेळार हांव फाल्यां म्हजो जीव काबार करतलो, हे संवसारान रावन कसलोच फायदो ना. आनी हें चिंतून हांवें सकाळीं उठलो तेन्ना हें येवजिलें. पूण जेन्ना हांवें अशें स्टेटस तुजें पळयलें आनी देवाचें उतर एके भाशेन म्हाका सांगूंक लागलें, हें कोत्ता तें तूं वायट, आनी हाकाच लागून म्हाका तुजे लागीं उलोवंक जाय म्हूण हांवें तुका फोन केलो. मोगाच्या भावंडांनो, कितें सांगूंक सोदतां, कितें भाशेन देवाचें उतर तुका आनी म्हाका कसलें बोल दिता, गोटाय दिता तें आमकां खबर ना. पूण आमकां एक थावें जाता, देवाचें उतर आमच्या पावलांक एक उजवाड, आमचो मारो कशे भाशेन आमी चलून व्हरपाचो तें देवाचें उतर म्हाका आनी तुका शिकयता. कितें भाशेन हे तरणाट्याक एक जाणवाय मेळ्ळी हे देवाच्या उतरांतल्यान, आपूण कितें कोत्ता तें वायट, संवसार इतल्यानूच काबार न्हय, कोडे टेन्शन जालें, ही अकोल सोडून गेल्या, लोक कितें म्हणटलो. पूण एके भाशेन जिवीत फुडें व्हरूंक ह्याच देवाच्या उतरान ताका बळ आनी गोटाय फाव केलें. आयच्या वाचपान आमी हेंच आयकता, एके भाशेन जेजू हें देवाचें उतर परगोडटालो, पूण तें समजोवपाचे सुवातेर ताका विचार करता, खंयचे सोत्तेन तूं हें आमकां सांगता. खरें म्हणल्यार एक्सेप्ट करूंक जाय आसलें, पूण जायते फावटी असल्या वडिलांची आमची गोत जाता, वडिलांन केलां ते भाशेन, कोणें सांगलां तुका दिवंक, कोण तुका सांगता, देव तुजे सोशी उलयला, ही घोडी आमची उतरां. पूण मोगाच्या भावंडांनो, एक एक देवाचें उतर म्हजें आनी तुजें जिवीत बदलता. भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या जिवितान तेंच आमी पळयलां. जरी तर तो भाग्योन जावंक पावलो, इनास लॉयलाची तीच उतरां, आख्खो संवसार तूं जोडीत आनी तुजो ओतमो इबाडीचा मनशाक कसलो आतां, ही उतरां खंयची, पवित्र पुस्तकांतलीं. एके भाशेन ताचें जिवीत बदललें आनी आयज तो भाग्योन जालो, आनी त्याच भाग्योंताक मेळोंक आमी सगळीं हे पवित्र सुवातेर एकठांय जाल्लीं आसात. मोगाच्या भावंडांनो, जायते आमचे हे नवे यादनीक जावं दुसरे पासून दिसा दिसपोटी ही रिफ्लेक्शनां करतात. थोडेच एग्जाम्पल दिवंक, पयले सुवातेर आमचे युथाचे डिवायसीस सदांच रिफ्लेक्शनां काडटात. एक एकलो तरणाटो फादर क्लिफर्ड जो बाणावले आसा पातकूर कसो, सदांच पोएटीक फॉर्मान रिफ्लेक्शन करता. हिंगाचोच एक दियाकन डिकन मेलकम आसा, पेंटींग करून एके भाशेन आपलें रिफ्लेक्शन तो दिसा दिसपोटी दिता. फादर बेनी अशें करूंक गेले कितले जाण आसा. फादर प्रिन्सन कोर्ताली जो आसा तो सारके इनोवेटीव आयडियाजान रिफ्लेक्शन ट्रेंडींग जे आसात युथाक कळपाक जाय, वो तरणाट्यांक सारको कॅप्चर करपाचें ते स्टेटमेंट दिवन एके भाशेन रिफ्लेक्शन दिता. एके भाशेन आमकां सगल्यांक देवाची उतर मेळोंक, खबर मेळोंक हे यादनीक वावुरतात. आनी तशें दिसपोटी आमी मिसाक वेतात जायत. यादनीक इतलें प्रिपेरेशन करून देवाचें उतर वो देवाच्या उतराची मोडणी करूंक वावुरतात. मोगाच्या भावंडांनो, आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेतात काय, आयज होच विचार म्हाका आनी तुका करुया. आनी जरी तर आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतलीं जाल्यार 3 आर आयज आमच्या जिवितान घेवया. पयले सुवातेर पयली आर टू रीड, वाचूंक. एके भाशेन हांव एक वस्तोरेक अडकोतां. आमी जाणो जेन्ना आमी भायर बी वेता तेन्ना उमकीच लागेज आसूंक जाय. चड लागेज आसा जाल्यार भायर काडटात एअरपोर्टार. एके वस्तोरेन व्हडलें पुस्तक, पवित्र पुस्तक व्हडलें आसा तें गायलें. ताका घोवान सांगलें, हें तें काड, लागेज चड जातली, दुसरी वस्तू घालूंक मेळटल्यो. आनी वस्तोरेन सांगलें, दुसरी वस्तू काडपाक हांव तयार आसां, पूण पवित्र पुस्तक हांव काडूंक तयार ना, कित्याक दिसा दिसपोटी हांव हें पवित्र पुस्तक वाचतां. कितलो भावाटी वस्तोरेचो. हॉलिडेजांक गेल्यान खरी, पूण देवाचें उतर वाचूंक सदांच रेडी आसा. आयज म्हाका तुका विचार करुया, देवाचें उतर आमी वाचतात काय, आनी वाचतात जाल्यार वाचूंक जाय म्हूण वाचतात काय, ती आमी समजतात वो ना हाचेर दल्लोलें आसा. वाचूंक न्यूजपेपर पासून वाचूंक जाता, पूण कितलें आमच्या मोतीन उरता. सो देवाचें उतर आमी वाचतात आसतना वाचूंक जाय म्हूण न्हय, पूण तें समजूंक, तें कितें सांगूंक सोदता ताची समजणी, ती जाणवाय आमी घेवंक चड गरजेची. हो आयज आमकां पयलो संदेश. दुसरे सुवातेर लेट अस रिफ्लेक्ट, नियाळ करूंक गरजेचें. दुसरो आर आमी उगडास करुया, नियाळ करूंक. जें कितें वाचलां तें तुका कितें सांगता, हें देवाचें उतर तुका कितें सांगता. आयज कडे कितल्याच यादनिकांनी ह्याच विशयाचेर शेरमाव केल्ले आसात.
जरी तर आमी युट्यूबाचेर पडयले जाल्यार सगळे सेम जावचे नात, कित्याक एक एकलो याज्ञीक एक एक भाशेन नियाळ करता. हे देवाचे सेम देवाचें उतर, पूण तरेतरेच्या भाशेन कोणी आयज प्रवचन केल्लें आसा. कितें दाखोवड कोत्ता? वी नीड टू रिफ्लेक्ट. देवाचें उतर एका एका मनशाक एक एक तरेन सांगता. सो बरे भाशेन आमी हो नियाळ करूंक गरजेचें. हो दुसरो संदेश. आनी तिसरी सुवातेर तिसरी आर्ज आसा टू रिलीव. जें आमी कोत्तात, वाचतात, नियाळटात, तें आमी वेव्हारान आमच्या जिवितान घालूंक गरजेचें. नाजाल्यार कसलोच फायदो ना. उमत्या कोळशा उदक कितलें वाचलें, कितलें नियाळ केलें, आमच्या जिवितान जरी तर आमी घालिनात कांयच फायदो ना. भाग्योन फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितान एके भाशेन घातलीं. हीं उतरां ताका परत परत सोतांक लागलीं आनी तो भाग्योंत जालो. तुका आनी म्हाका आमची ही जिविताची वाट चलता आसतना आमी केरीत भाशेन जाबाबाक आयकलां, तुजो मारूक म्हाका दाखय सर्वेस्परा, म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. जरी तरी जाणवाय आमी शिकोवंक जाय जाल्यार पवित्र पुस्तक आमी वाचूंक जाय आनी आमच्या जिवितान तें वेव्हारान घालूंक जाय. सो कितें भाशेन थोड्याच वेळान हो स्वामी जेजू क्रिस्त हे आल्तारार राजीत जातलो. ताचीच कृपा तुका आनी म्हाका मागुया. पयले सुवातेर आमी सदांच टू रीड देवाचें उतर वाचूंक, टू रिफ्लेक्ट देवाचें उतर नियाळ करूंक, आनी तिसरी सुवातेर टू रिलीव इन आर लायफ. आमच्या जिवितान तें वेव्हारान घालून त्या प्रमाणे आमचें जिवीत चलोवंक आमकां कृपा ह्या मिसान मागुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमच्यो गरजो आनी आमची मागणी आमी जेजूच्या पांयां तशीं दवरुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी देवाच्या उतराचो दिवो आपल्या पोरजेच्या काळजांनी जळटो दवरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. Jezusia nawan Bapa Emagni kutau tuka. सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरजेचो मोगान सांबाळ करूंक आनी समाजांत बरेपण हाडूंक वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. Jezusia nawan Bapa Emagni kutau tuka. सगल्या मिशनरांनी आनी मोटवाश्यांनी भागवेन फ्रांसीस शावेरा भाशेन देवाचें उतर खात्रेन आनी काळजीदारपणान पोरगोटूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. Jezusia nawan Bapa Emagni kutau tuka. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराचे रेलिकाचे दाखोवणेक वांटो घेतल्या सगल्यांनी ताची देख घेवन देवाच्या उतराचेर आपलें जिवीत बांदून हाडूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. Jezusia nawan Bapa Emagni kutau tuka. भुमोगाल बापा, हे आमच्या भावान आमच्या सगल्यांच्या नांवान भावार्थान आनी ल्हानविकायेन तुजे मुखार आमच्यो गरजो आमची मागणी दवरल्यान दयेन तूं मानून घे. क्रिस्त भाशेन देवा उतराची जाणवायेन जेजूचे साक्षीदार हे संवसारान आमी जावं तूं आमच्या सांगाता राव. हे मागणी आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. Amen. Shapowi konya
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपदविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण म्हाकात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सुर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका वोपून दिता. तितून दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती ह्या संवसारान आमी करूंक पावता. तशें ताचेच वरवीं सासणाची सोडवून जोडूंक आमी पावोशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पो तुमची सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक पावता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोथय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोल मनशापण घेवन पयली पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें. आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बासायल्लोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबारा सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povin, Dolbara sorbeis portu. Solgani sonsar bola tuja wojbowa. Usorgi tuka soy. Sorbes poraci navieta takazoi. Usorgi tuka soy. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर च्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोंची. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट पोर गोट होया. Sumia Jesu ami wondo kata. Ani ekas itle prieta. Itle spoti tu wojbowane so. Ami tuje moro orgota. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडां रगत शेवतेल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर.
फ्रांसीस आमचे बायगोन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा, सिमांव आदारी गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर म्हूण मागता. आमची गोच्ची मरून गेल्यांत तांचोय उगडास करून आमी मागुया. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोडजोडीत मुखार मोड स्वर्गा राज्यांत तांकां पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतून एकठांय जाल्ले सगळे तुज्या भुरग्यांची उदीक करून पाड्डेच्या दर एका कुटुंबाचे आनी दर एका वांगड्या खातीर आमी मागता. हांगासर ती आजीर जाल्लेल्या पासत मागता. थोड्या लागीं जावंक नात तांचोय उगडास करून आमी मागता. पिडेन दुखांत कोश्टवतल्या सगल्यां खातीर मागता. हे माटवांत आनीकूय दुसरी आमची भावा भयणी एकठांय जाल्यांत गोरसो आनी मागणी घेवन ती आयल्यांत. सायबा तांच्यो गोरसो तूं आयकून घे. कुडीची आत्म्याची पेकोवणी तांकां दी. काळजा मनाची शांती सवस्काय दी. हांक वार मरी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बायगून चुसे बायगून दोर्म दुदां बायगून चुसे भास बायगून तांतून बायगून फ्रांसीस सावेर आनी सर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर ससनाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा आमकां फावो कर. जेजू ख्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटा सोर पोदवेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मुगाच्या बाबणानो क्रिस भाशेन भाग्योन जेरोम अशें म्हणटालो इग्नरन्स ऑफ स्क्रिप्चर इज इग्नरन्स ऑफ क्रायस्ट. जरी आमकां देवाच्या सुत्राची जाणविकाय ना आमकां आनी जेजूची खबर आसची ना. सो क्रिस भाशेन जेजूची खबर व देवाच्या उतराची खबर तूं दुसऱ्यांक दितलो जाल्यार पयलें तुवें तुज्या जिवितान पाडूंक गरजेचें. सो क्रिस भाशेन आमकां संद्यो मेळटात तेन्ना ताचो आमी बरो फायदो काडूंक देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवंक आमकां कृपा मागता आसतना जेजून शिकयलोलें प्रार्थन भावार्थान सगळीं बरोबर उच्चारुया. आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो क्रायस्ट आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगूस आनी आमकां ताळणी पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाचें नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतलीं सुटय आनी सोर आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दोत्ता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सोबीच्या बावाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबी आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. असो सोमी जेजू क्रिस्त आयज तुका आनी म्हाका
देवाचे उतराची जाणवायेन ताचेच साक्षीदार ह्या संवसारांत जावंक तो आमकां सगल्यांक आपल्या जेवणाक आपयता. ताच्या जेवणाक वांटो घेता तितली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी हे 2 दिसाच्या संवसारान अतीर वस्तू मोदी आमी जियेतना सुर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फोड आम्हा सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रिदिवून पुता जेजूची नांवी. आमेन. सगलीं बसुया. बाबा भयणीनो, आयज मिसाची भेट समोरमल्या फादर पिटर डिसुजा आनी आमच्या पारोडच्या फिरगोसकारांक आमचे दिनवास. तशेंच ह्या मिसांत ह्या बलिदानांत वांटो घेतल्या आमच्या हेर याज्ञीक भावांकूय आमचे दिनवास. आमचे खेरीत दिनवास आमच्या गायोन पंगोडाक. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कुमसाराचे पेंडॉल तुमचे दावे वाटेंत आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळचे 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसाक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बाजिलिकाच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वा बाजिलिकाच्या कंट्रोल रुमांत त्यो तुमी घेवंक जाता. ह्या पुस्तिकाचें मोल 20 रुपया. बाबा भयणीनो, सोत्राय दवरची. डिसेंबराचे 24 फेर, 25 फेर, 26 फेर आनी 27 फेर व्हीलचेअर आनी बागी कावंटर बंद आसतलो. डिसेंबराचे 27 फेर उमो घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. डिसेंबराचे 24 फेर रातच्या 11:30 वरांचेर मागणें सुरू करून 12 वरांचेर नातालांचे दोबाजीक मीस आमी समोरमतल्या. आमचे आर्चबिस्प भोव श्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्दियाल फेरांव मिसाचे येजमान आसतले. तशेंच डिसेंबराचे 31 फेर 11:30 मागणें सुरू जावन 12 वरांचेर नव्या वर्साचे दोबाजीक मीस आमी समोरमतल्या. मोगाळ बाबा भयणीनो, 3D प्रोजेक्शन, मॅपिंग, सावंड आनी विज्युअल शो डेडिकेटेड टू दी एक्सपोजिशन नातालांच्या मोदयानीर मिसा उपरांत सुरू जातलो. डिसेंबराचे 25 फेर थावन जानेराचे 2 तारखेर पर्यंत सांजेचे 7 ते 10 मेरेन तो चालू आसतलो. हो शो दर अर्द्या वरा फाटल्यान दाखोड जातलो. शेवटाच्या आशिर्वादाक सगलीं आमी उबी रावया. किरीत भशेन बाबा बिंदू आमी पाड्डेच्या दर एका फिरगोसकारांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमची मागणी, तुमचो बावार्थ आमकां अदीक बोड दिता. आमचो बावार्थ घोट जाता. तुमकां दिनवासतना सगळे आमचे दुसरी भाव भयणी हे पेंडोलांत आसात, तुमचेय खातीर आमी मागला. तुमची मागणी भायगोन फ्रांसीस सावेराचे मोजतीन ती तुमकां मेळूं, होच आमचो बावार्थ. तुमचे खातीर मागतना आमी किरीत भाशेन दिनवासता आमचो पातकूर फादर पिटर, फादर जुझे आंतोन, हांगासर पाद्री भाव आसात, फादर फ्रांसीस आसा, डेवीड आसा, मायकल आसा आनी
किरीत भाशेन 7 पाद्री आयल्यात ते आमकां जॉयन जाल्यात. दे हॅव कम ऑल द वे फ्रॉम Coimbatore. They are working in Coimbatore, but they are from Kerala. Father, thank you. आनी तांचे वरवीं आमची एक समोरमणी सारकी सोलेम जाली तांकां लागून. आनी किरीत भाशेन दिनवासता सर शेवटी आमचो भाव अविनाश मधुर ताळ्यांनी हो कोयर तयार केला. तांकांय आमी दिनवासता. आमी भितर सिस्टरी बी म्हणटाल्यो फादर तुमचें युनीक जालें, सगळे दादल्यांनी वाचलें आनी हें दाखयतात व्हडतेपण पाड्डेकारांचें. तुमकां सगल्यांक सेवादोर बी सांबाळटल्यांक सगल्यांक देव बरें करूं. भायगून फ्रांसीस सावेरान तुमचेर आशिर्वाद घालूं. सुर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचे सगल्यांचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात देवाचें उतर आमच्या जिवितान सदांच आपणावन आनी त्याच उतरा पोरमोणे आमचें जिवीत जिवंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां सगल्यांक धाडटा. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागता. तुज्यो खासगी गोरचो ह्या वेळार बापाक तुबार. आमचे ओद्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटाव. आमेन.